आयज 12 जानेवारी राष्ट्रीय युवा दीस। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेच आमी हो दीस स्वामी विवेकानंद हांच्या यादीन मनयतात। पूण तुमी केन्ना चिंतला भी राष्ट्रीय युवा दीस हो स्वामी विवेकानंद हांची जयंती म्हूण कित्याक मनयतात? हाची जाप आयज तुमकां हांव दिता। स्वामी विवेकानंदाचो जल्म 12 जानेवारी 1863 ह्या वर्सा जालो। तांचें खरें नांव नरेंद्रनाथ दत्त। भुरगेपणा सावन नरेंद्र भगवान शंकर हनुमान हांच्या मुर्ती फुड्यान ध्यान धरणा करपाक बसतालो। धर्म, इतिहास, तत्वज्ञान हाचो भरपूर अभ्यास ल्हान आसतनाच ताणें केल्लो। स्वामी विवेकानंद हे तांची तल्लख हुशारी आनी वाचना खातीर फामाद आशिल्ले। इतलें ज्ञान आसून लेगीत तांकां आपल्या ज्ञानाचेर विश्वास नासलो। जो कोण वाटेर मेळटा ताका सगल्यांक तुमी देव पयला, म्हाका देव पळोवपाचो आसा म्हणीत फाटीक लागताले। तेन्ना कोणे तरी स्वामीक सांगलें दक्षिणेक तुका देव सांपडटलो। म्हणून 18 वर्साचे आसतना ते देव सोदपाक भायर सरले। तो मेरेन तांच्यांनी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता आत्मसात केल्ली। इतलेंच न्हय तर व्यायाम, कुस्ती, मुष्टियुद्ध, पेवप, होडी चलोवप, घोडेस्वार, लाठी युद्ध, आयन आनी वादन लेगीत ताणें शिकिल्ले। उपरांत स्वामी विवेकानंद हाणें दक्षिणेक वचून तांचे गुरू रामकृष्ण परमहंस हांकां मेळ्ळे आनी दिक्षा घेतली। पूण रामकृष्ण परमहंस हांची साथ तांकां चड काळ मेळूंक ना। 1886 सालांत रामकृष्ण हांकां मरण आयलें। उपरांत 1887 सालांत स्वामी विवेकानंदान तांच्या मठाची पुनर्स्थापना केली। नरेंद्रनाथ दत्त हांकां स्वामी विवेकानंद हें नांव दिवपी परमहंसूच आशिल्ले। 1888 ते 1893 ह्या काळांत स्वामी विवेकानंद पुराय भारत देश भोंवले। 1893 वर्सा शिकागो हांगासर जाल्ल्या परिशदेन हिंदू धर्माचें महत्व स्वामीन लोकांक पटोवन दिलें। ह्या वेळार तांची पिराय फक्त 30 वर्सां आशिल्ली। वेद आनी योगाचेर ताणें लेक्चर लेगीत दिले। इतलेंच न्हय तर अमेरिकेन सुद्दां ताणें वेदांता सोसायटीची स्थापना केली। निमाणे 4 जुलय 1902 वर्सा 39 पिरायेचे आसतना स्वामी विवेकानंद हाणें कलकत्ताच्या बेलूर मठांत समाधी घेतली। इतल्या कमी पिरायेचेर देशांत तशेंच देशा भायर हिंदू धर्माचें महत्व सांगपी स्वामी विवेकानंद हांची जयंती खऱ्यांनीच यूथ डे म्हणून साजरी करपाक जाय।